सांग्यार कोर्टाली वाठारांतले शेतकार तांचो ऊस आवेतीन मास्करेनसानूच व्हरपाक जाय। फाटली 2 वर्सां जाली आवेतीन मास्करेनस उसकारांचो ऊस खानापूरचे लैला ऊस फॅक्टरीत व्हरता। ताचे आड जे पैशांचे आरोप जाल्यात ते सामके फटीचे। आवेतीन वेळार आणि जितले जाता तितले पैसे शेतकऱ्याक दिता म्हण सांगे कोर्टालीच्या उसकारांचो दावो। आमचे 2 वर्सां ऊस मारलो आणि हे 3री वर्स तेजे, पूण आमकां केन्नाच प्रॉब्लेम जालो ना। जायत लोकांनी तेजेर कितें तरी वाडलीच्यांनी व्हिडिओ घातले, पूण आमकां दुसऱ्याचेर आरोप करपाचो ना। तेणे हेजेर आरोप केलो, तेजेर आमी आरोप करना, पूण हेणे आमकां केन्नाच 5 पयशां फटोवूं ना। ओरिजिनल डुप्लिकेट स्लीप पळय म्हणटा ती स्लीप आमकां टायमार आमची स्लिपी मेळ्ळ्यो। हांव एक सादारण 1000 टन ऊस काडटा आनी ह्या ऊसाची म्हाका प्रत्येक टायमार जे पळय म्हजी फिल्डाच्यान गाडी वयतात परती ती गाडी लोडाक येतात त्या टायमार म्हाका ओरिजिनल स्लीप म्हणजे म्हाका मेळ्ळी। पूण तितूंत एक पयशाचो ना कितें तितूंत कांयच हें ना, कांयच प्रॉब्लेम कांय ना। तो जर ऊस मारलो ना जाल्यार तो थंयच उरपाचो। मुखाल्ले फुडले सिजनाक ती आनी क्रॉप घेवपाची आनी कांयच परिस्थिती ना। तो सांगले ते भाशेन ऊस मारून व्हरता आनी ती जमीन निवळ जाता आनी तेजे नंतर मागीर दुसऱ्या वर्सा आमी दुसरी क्रॉप घेता। तर आयतीन तर ना जाल्यार हें शक्य ना। ह्या ऊसात दर वर्साक आमगे आयटीन बाब टोळे हाडून आमचे उशल कापून व्हरतालो। आमकां टायम टू टायम व्यवस्थीत आमकां कापून व्हरतालो आनी आमकां तो जे कितें पयशे आसा त्या वेळेवर आमकां पयशे दितालो आनी तेणे आमकां कसलेच त्रास म्हणटा करूं ना। तेच बराबर दार बांदोडेचो संजीवनी साखर कारखानो सरकारान बेगोबेग सुरू करचो। इथेनॉल जाल्यार इथेनॉल मात बेगोबेग सुरू करात म्हण उसकारांची मागणी। आणि आता तशें फॅक्टरी आसा पळय न्हू, ही फॅक्टरीन सरकारान कितें करची, ही फॅक्टरीन पळय कितें सांगलां आमकां, सरकारान पळय कितें सांगलां 2 वर्सांचें कितें दिता तें आमकां वेळेवेळ कोण फॅक्टरी चालू करची बरे भशेन आनी आमकां वेळेवेळ आमकां तें कमिशन दिवपा पळय न्हू तें दर वर्साक दिवचें। हय, हेजे पयलीं आमी गोव्हर्मेंटान पळय कितें दिलां तें वेवस्थीत आमकां पावलां आनी आमी गोव्हर्मेंटाचेर एकदम खूश आसात। तशें आतां ही फॅक्टरी जर चालू केली जायत आमकां गोव्हर्मेंटाचें आमकां आमची जमनीचो विकास करपाक मेळटलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरी सतरकर।